10 वर्स पुढे आमी वट्टू जावन आमगे संस्कृतीक मुखार वचक कसं करता म्हणून आलोचन केलें. सोरे कसं आयल म्हणारी मना आयल म्हणारी आमगेले स्टुडंट्सांक आमगे संस्कृतीक कनेक्ट करता म्हणून समाजाक कनेक्ट करता म्हणून जाल्यार तांकां आमगे समाजाक वट्टू करच्याक तांकां एक विशेष एक कसके एक काम करता जाल्लें. त्या खातीर आमी एक स्कॉलरशीप स्कीम दिवया म्हूण आलोचन केलें. रामदास मामू प्रदीप मामान 10 वर्सांतू 25 कोटी आमगेले रुपये आमगे समाजा दोकुनूची ಒಟ್ಟು ಕೋನು एक 20,000 की चड स्टुडंट्साक स्कॉलरशीप दिला. खंयचे समाजाक एक इतलो व्हड स्कॉलरशीप एक मस्त व्हड काम आनी आमगेले समाजा दोकून जनान दुड्ड दिवन हे मुखार काम वचला. आनी आमगेले कारवी कुडबी आमगेले बंदूक तांगेले चेडवांकी मुखार हाडका म्हूण केल्लें. आजी प्रदीप मामान सांगलें 3 चेल्ले आमगेले कारवी समाजा दोकून IASाक एंट्रीक अटेंड करता आसा. आनी तूं मस्त आमकां खूश जाता आमगेले समाज मुखार येवका. 12 वर्सांतू आमगेले समाज कोंकणी समाज एक व्हड समाज जावका विश्वांतू एक जावका म्हूण आसा. त्या खातीर आमी आमगेल्या भुरग्यांक भायरी अमेरिकांतू जर्मनींतू फ्रांसांतू कॅनडांतू शिक्षण करच्याक आमी स्कॉलरशीपी दितात. ती आतां एक 100 चेडूं भायर गेली. ती एक सपन आसा 5,000 आमगेले स्टुडंट्स भायर वचून शिकून PhD करका मास्टर्स करका विश्वांतू खंयचे चांग युनिवर्सिटी आसा की तांणी मुखार वचूंक म्हूण एक सपन आसा. इता म्हळ्यार आमी एक ग्लोबल कम्युनिटी जावका. आमी एक सांज समाज आमगेले कोंकणी समाज एक सांज समाज एक ग्लोबल कम्युनिटी जावका जाल्यार आमी विंगड देशा वचून शिकून त्या देशा राबून भारत वर्षा येवन आमी एक कनेक्शन करका एक ग्लोबल कम्युनिटी करका जाल्यार कसं केल्यार आमगेले संस्कृती आमगेले भाशा आमी दवरून घेवका. आमी संस्कृती आनी भाशा दवरून घेले जाल्यार आमी कोण म्हणून आमकां जायना. आमगेलें नांव आसूं कामत पाई शेनॉय ते पुरा नांव आसतालें जाल्यार तांकां आमची गेल उलोवचा जायना जाल्यार कोंकणी भाशा जायना जाल्यार कोंकणी संस्कृती येना जाल्यार तांणी कसं जन जाता ती म्हणून एक व्हड भंय आसा. आजी आमगेले चेडवां पुरा उलयल्यार तांणी इंग्लीश उलयता. ती मस्त चांग कोण इंग्लीश उलयता. ती आमचे गेले उलयना. ती घरांत उलयता. ती आवस पप्सू आतां आमचे गेल्ले उलयनात घरांत इंग्लीश उलयता. ती कन्विनियंट जाला. हांव केन्ना एअरपोर्ट वताना आमी सब सांज चेडवां पळयतात एअरपोर्टांत आमगेले कन्नडा बंधू आसा. ती तांकां पुरा जॅक एंड जिल म्हणून ताका नर्सरीन रावन सांगता. ती आमी सान आसतना आमगेले हावस पुरा आमकां ता तिंगण म्हणून आमकां पुरा चांग करून आमकां सांगता आसली. घरांत रामायण महाभारत आमगेले कथा पुरा आनी सान आसतना न्हू अम्मा सांगता आसली. ती टायम ती आत्ताय मनांत उडगास आसा जाल्यार आमी आमगेले चेडवां वतू तितलो समय घालना. ती आमी काम करका आमगेले कॅरियर करका आमी व्हड जावन कंपनी मुखार येवका म्हणून आमकां डॉक्टर मामा गोत आसा 12-14 दीस घंटे काम करता सदांची. चेडवां जाल्यार चेडवां सान आसतना तांगेले वट्टू ना जाल्यार तांकां संस्कृती येना. इता म्हळ्यार मदर टंग म्हळ्यार आवसुले भाशा आवसू तरलेगी उलयना जाल्यार चेडवां उलयना जाल्यार गोत जायना. सवस्थाय तांगेले ब्रेन मस्त प्लास्टीक आसता. म्हळ्यार कसं तुमी सांगता की पुरा तांच्या मनांत वता. 6 वर्सांय 7 वर्सांय भास शिकुका तांणी 4 चेडवां
4-5 भाशा तांकां नॅचरल जावन येता. ते देवानी केला ते कशें केला म्हणून कोणाकी गोश्ट जायना ते केला. ताका तरी 10 वर्स जाल्ले स्कॉलरशीप पुरो जाल्ले आनी आमी अनेक विचार कशे केले म्हळ्यार आमगे समाजान तूं कोण बुद्धिजीवी आसा की आमगेले लिटररी आयकॉन्स म्युजिशियन्स आमगे कोण कल्चरल आयकॉन्स आसा की तांकां सन्मान करता म्हणून. इताक सन्मान म्हळ्यार आमगे समाजा मुखार हाडूं आमगे जना पुरो सांगता तांणी आमगे समाजाचे बुद्धिजीवी तांणी आमगे समाज संस्कृती मुखार हाडटा ती तांणी प्रिजर्व करता ती. तांणी ना जाल्यार समाज कशें मुखार येता. केन्नाय समाज मुखार येतना संस्कृती मुखार येतना पुरा जना जो कोण मुखार येवचें जायना. पुरा जणी काम करता जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन तांगेले सारी जीवन संस्कृती वेरी तांणी समय बीतून तांणी लेखन बरोवन पोयट्री बरोवन म्युजीक कोन्न ते पुरा कोन्न तांणी प्रिजर्व करता ती. ताका तांकां आमगे समाजा मुखार हाडूं आमगेले आयकॉन्स म्हणून तांकां सन्मान करता म्हणून एक आस आशिल्लें. आतां 10 वर्स जाल्ले तुमी पुरा पळयता ती कितले जण व्हड जण आसा ती कितले आमगेले एक नवरत्न आसा ती आमच्या समाजान तूं तांगेले मिती आमगे समाजाक चांग चमक आसा. ताका तरी म्हगेले प्रार्थना कशें म्हळ्यार आनी मुखार 10 वर्सां तूं आमी पुरो वट्ट जावन हे आणकी मुखार घेवका. मंगळूराक आमगेले कोंकणी समाजाचे ग्लोबल हेडक्वॉर्टर्स कोण सार्व विश्वद कोण वर्सा एक पटी पुरा जन अंगीकट जावन येवन एक मस्त चांग प्रोग्राम आनी करता. केन्नाय आमी एक पिलग्रिमेज करता ती मुसलमान पुरा मेक्का मदिना वता ती क्रिस्तांवांची पुरा तांणी जेरुसलम वता ती आमगेले कोंकणी समाजाक मंगळूरा येवका. मंगळूरा येवन आमगेले पुरा एक 5-6 दीस वट्ट जावन आमगेले संस्कृती आमगेले चेडवाचो भास कोण ते पुरा एक व्हड प्रोग्राम करता. इता म्हळ्यार तशी प्रोग्राम जावन वट्ट जाल्यार आमी एक समाज जाता ती आमकां पुरो एक आयडेंटिटी जाता. त्या आयडेंटिटी करता. एक फूल म्हयनो हांव दिल्ली गेल्लो. दिल्ली वचून रविशंकर प्रसादाक आमगे लॉ मिनिस्टर मेळ्ळो आनी सांगलें आर्टिकल 29 आनी 13 आमगेले समाज एक मायनॉरिटी आमकां ते कॉन्स्टिट्युशनाक कसो दिला की आमकां बेनिफीट जावका म्हूण सांगलें. आनी ह्यो आमगेले मुख्तार अब्बास नक्वी मायनॉरिटी मिनिस्टर्स ताका सांगला. ते आमी अनेक वर्सां तूं रामदास मामू प्रदीप मामू व्हड बड्डे मुखार येवन ते कोण इता म्हळ्यार आमगे समाजान तूं मस्त जन आसा ती तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ना ದುಡ್ಡು कमी आसा कश्ट आसा. हे न्हय की कोंकणी समाज पुरा जणी व्हड जन म्हणून मस्त आसा ती तांकां कश्ट आसा तांकां सहाय जावका. इता म्हळ्यार ते सहाय मेळचे कोणी आमकां दिवचें न्ही ते कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट रायट आमगेलो हक्क आसा. ते हक्क आमी मुखार येवन आमी एक एजिटेशन करता. ताका तरी तुम पुरा मुखार येवन ಒಟ್ಟು एक काम करता म्हणून एक प्रार्थना करता. आतां पुराण आमगेले हिरोसाक मेळ्ळो तुम पुराण एक सन्मान तुम पुराण के नमस्कार.